हाऊस कमिटीच्या वांगड्यांनी कणकुंबी वचून पळोवणी करून थंयच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपाची गरज आसा। केंद्र सरकारान पर्यावरण आनी हवामानाचो विचार करून कर्नाटकाक कसलीच परवानगी दिवपाक फावना, जाल्यारूच गोंय सुरक्षीत उरतलें। उदकूच जर ना जालें तर आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो असो प्रश्न निर्मला सावंत हांच्यांनी केला। RDX कॉप ब्युरो रिपोर्ट। हाऊस कमिटीची मिटींग केन्ना जावपाची आशिल्ली ती आतां निमाणी काल काय पयर केन्ना जाली आनी हाऊस कमिटीच्या मिटिंगेन कितें घडलां तेंय आमकां खबर ना। खरें म्हणत जाल्यार हाऊस कमिटीचे मेंबर्स कणकुंबी वचूं जाय आशिल्लें आनी कितें घडलां तें तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय आशिल्लें। आज एक सजेशन बरें आयलां, पयलींचे जस्टीस आमचे परदीन रिबेलो तांणी कितें म्हटलां, आर्किटेक्ट, हायड्रोलॉजिस्ट आनी कोण सगळ्यांनी थंय वचून ताजें एक्झामिनेशन करपाची गरज आसा। म्हणजे कितें पर्सनल ओपिनियन न्हय, सायंटिफीक नदरेंतल्यान थंय कितें घडटा हाची कल्पना सगळ्यांक येवंक जाय। आतां ग्लोबल वॉर्मिंग जावपाचें आसा, उदक मेळचें ना, ताज्या नंतर अन्नधान्याचो तुटवडो जातलो हाचो विचार कोणूच करना आनी आत्मनिर्भर गोंय जातलें हाचो मात सगळ्याक प्रचार आनी प्रसार करीत आसा। जर उदकूच ना जाल्यार आत्मनिर्भर जातलेंच कशें? हजारोनी लाखांनी घरां येता, तांकां उदक खंयचें दितलें? तांकां अन्नधान्य खंयचें दितलें? तांकां पोल्युशन फ्री हवा खंयची दितले? जर तुमी झाडांच मारलीं आसत, टायगर रिझर्व तुमकां नाका। टायगर रिझर्व जर तुमी केलो ना जाल्यार जी पळय फूड चेन आसा ती फूड चेन ब्रेक जाता, म्हज्या फाटान खेती येता। कारण कितें? थंय टायगर ना, टायगर म्हणजे बिबटे सुद्दां ना। बिबटे नाशिल्ल्या कारणान खेत्याचें हें वाडलां। बाकीचे पळय जे वायल्ड बोर आसा किंवा आमचे बायसन आसा हांचें पॉप्युलेशन वाडिल्लें आसा। हे सगळें ब्रेक करतले जाल्यार आमी आमची ही पंचतत्वां आसा ती राखून दवरपाची आसा। म्हादयचोच विचार केलो जाल्यार म्हादयचेर आमकां एक ऑर्डर आसा, म्हादय बचाव अभियानात कितें म्हणून की नो कन्स्ट्रक्शन इज डन and no construction will be done, म्हणून तें कन्स्ट्रक्शन अजून मेरेन जावना। आतां जेन्ना तूं प्लिंथ लेवलाचेर काम करता तो पर्यंत करूंक शकता, तांणी तशेंच केल्लें आसा। तांणी ताच्या वयर तें गेल्लें ना। तो हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट येवपाचें आशिल्लें ते अबाव द लेवल, ग्रावंड लेवल येता, तें काम तांणी अजून सुरू करूं ना। पूण हांव देवा कडेन मागतां की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बुद्द दिवची, एनवायरमेंटाचो विचार करून आनी क्लायमेट चेंजाचो विचार करून तांकां कसलीच परमिशनां दिवची न्ही। हाऊस कमिटीन पळोवंक जाय आनी कितें घडलां तें पळोवंक जाय। DPRचें ऑब्जेक्शन तांणी हाडलें, ताचे फुडें कितें केलें? बरें, तातूंत उदक 115 आसा अशें आमचो हायड्रोलॉजिस्ट केतन पंडीत सांगता, CWC सांगता भितर 110 TMC आसा आनी फक्त हें सांगता, कर्नाटका सांगता 215 आसा म्हणून तांचें तुमी आयकता आनी उदक हातून वता म्हणटा। गोंयकाराचो स्वभाव असो आसा की एक ग्लास उदक आसलें जाल्यार तो अर्द ग्लास दुसऱ्यांक दिवपाचो आनी अर्द ग्लास पिवपाचो आनी सगळ्यांक सुशेगाद दवरपाचें। केदें व्हडलें मन कृष्ण SM कृष्णाचें कांयच केलें म्हाका ताणें कांय सांगलें ना, अशें खबऱ्यो मारल्या आनी कांय केलें ना। कित्याक ताका कळटालें की हे जर कितें हो जर प्रोजेक्ट केलो आसत थोड्या वेळा पुरतें कर्नाटकाक उदक मेळूं येता, पूण अल्टिमेटली निसर्ग सगळो ना जातलो, वेस्टर्न घाट ना जातलो आनी उदकय ना जातलें। ज्या तरेन सरकार काम करता म्हादय बाबतींत तुमी सॅटिस्फायड अजून तरी ना? ना 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 म्हणटली, ना म्हणटली, ना म्हणटाली। हे फेडरल स्टेटचे दिसच ना, फेडरल स्टेटीक इंडिपेंडन्स आसा अशें दिसत ना। आसा जाल्यार ते ताचो उपयोग करिना।